प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमकां समेस्तांक बऱ्या ह्या नव्या वर्साचे शुभाशय तुमकां समेस्तांक पटयता. 2026 देवान आमच्या हातीन घाला आनी खंडीत जावन ह्या वर्सा आमकां एक आमच्या जिवितांत एक उद्देश आसूंक जाय. आनी तो उद्देश कितें, कशें आमी मुखार ह्या वर्सा फुडें सरचें, कशें आमी जियोवचें, कितें आमी करूंक जाय, ह्यो पुरो संगती आज आमी नियाळ करया. आनी तुमी चिंता हो जावन आसा ह्या वर्साचो एक संदेश आमी सुमया सांगता कशें जियोवचें, संवसारांत कशें आमी मुखार वयचें, ह्यो संगती आज आमकां सुमी ताच्या उतरां मारिफात आमकां कळीत करता. तर आज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक फुडें सरया. एफेसकारांचें पत्र 2 अध्याय 20 वाक्यां थंय मुखार आमी वाचल्यार आमची क्रिस्तांव समर्थ ह्या आमी जियोवचें वातावरण हें सगळें धर्मदुतांच्या आनी प्रवादेच्या बुन्यादीचेर आमकां बांदून हाडलां. धर्मदुताचे आनी प्रवादेच्या बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्त ह्या बांदपाचो मुल्या फातर, जेजू क्रिस्तच ह्या बांदप्याचो मुला फातर. देखून आज आमची समर्थ क्रिस्तांव समर्थ म्हणटा आमी, ह्या क्रिस्तांव आमचो धर्म म्हणटा, हें सगळें बांदून हाडलां क्रिस्तान. आनी क्रिस्ताच्या त्या बांदपाचो तो मुला फातर जावन आसा. क्रिस्तचे बांदपाचो मुला फातर म्हूण साहेबाच्या उतरांत आमकां सांगता. देखून आमकां कित्या खातीर सुमी जेजू क्रिस्तार मरण पावलो आनी सगळो पुरा ह्या संवसारांत कितें खोटेपण आसा ताचें ताणें नाश केलें आनी आमकां एक नवें जिवीत ह्या संवसारांत जियेचें म्हणून देवान आशिल्लें आनी तें आमकां ताणें फावो केल्लें. आनी देखून कितें पुरो आसा पळय, वेगवेगळे कितें आमचे भितर आसात, आमचे भितर आसूंक पुरो राग, मसूर, रागे, जिद्द, स्वार्थ, मनाबे, थंड, पोजडेपण, बेबदेपण, पानसो, हें सगळें गलतकाराच्या पत्रांत आमी वाचता 5व्या अध्यायांत. ह्या विशयांत पळोवन जाल्यार हाचे वयर सगळें आमकां जैत बरोवंक देवान ताची कृपा आमकां दिल्या. आनी हाचे वयर जैत व्हरूंक आमकां सारक्या मार्गदर्शन सोम्यान आमकां दिलां. आनी सोमी हाचे वयर जैत वेल्लो ह्या संवसारांत जियेल्लो क्रिस्त जावन आसा. देखून आमी क्रिस्ताची कुडीचे सांदे म्हूण सांगता पवित्र सभा सांगता आमकां कुडीचे पवित्र सांदे करून ह्या संवसारांत देवान आमकां धाडलां. आनी आमकां कशें बांदून हाडलां म्हळ्यार प्रवादेच्या सर्व उतरांनी बुन्यादीचेर धर्मदुतांनी घाल्ले जेजूचे आपोस्तल ते तांच्या उतरांद्वारे तांणी कशें क्रिश्चानिटी बांदून हाडली पयलें, ताचे उपरांत आमकां ह्या बुन्यादीचेर आमकां बांदून हाडलां. देखून आमी धर्मदुताच्या आनी प्रवादीच्या बुन्यादीचेर जेजून आमकां बांदून हाडलां. देखून जेजू क्रिस्त प्रमुख स्थान आमच्या जिवितांत घेता. देखून जेजू क्रिस्ताचो स्थान मान आमी दुसऱ्या कोणाक ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना तें दिवंक ना. कित्याक क्रिस्त सर्वस्व आमचें. क्रिस्ता मारिफात आमकां सोडवून मेळ्ळ्या, क्रिस्ता मारिफात मात्र आमकां जिवीत मेळ्ळां, क्रिस्ता मारिफात मात्र आमकां सुटका मेळ्ळ्या, क्रिस्ता मारिफात मात्र आमी सैतानाचेर जैत करूंक शकता, क्रिस्ता मारिफात मात्र आमच्या जिवितांत बरें करूंक शकता, क्रिस्ता मारिफात ताच्या शिकोवणे मारिफात मात्र ह्या संवसारांत आमी कितेंय बरें करूंक येता जाल्यार ताच्या शिकोवणे मारिफात. दुसरे खंयचे संवसारांत कोणी क्रिस्तान उलयल्ले बळे कोणी उलोवनात. जावंक पुरो जायते संवसारांत आसात धर्म जावंक पुरो, पूण कोणेय क्रिस्तान उलयल्ले बरी कोणेय उलोवना. देखून क्रिस्ताक आज आमी प्रमुख स्थान मान आमच्या जिवितांत दिवंक आसा. देखून ताचेर उबारून बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें एक पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताचेर बांदिल्लें तें मंदीर, क्रिस्ताचेर बांदिल्लें म्हजें आनी तुजें जिवीत, क्रिस्ताचेर बांदिल्लें म्हजें आनी तुजें कुटाम वाडत वता आनी सोम्याक तें समर्पिल्लें एक पवित्र मंदीर जाता. देखून आमची कूड आसा तें एक देवाचें पवित्र मंदीर. क्रिस्त आमच्या काळजांत जियेता आनी क्रिस्त आमच्या काळजांत जियेल्ल्या वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्या. देखून क्रिस्त आमचें तें आसा म्हणल्यार हो एक संकेत जावन आसा आमचें तें पवित्रपण. जर आमी पवित्रपणान जियेता जाल्यार आमी क्रिस्ता सांगात जियेता. जर आमी पवित्रपणान जिवंक जायना जाल्यार आमी क्रिस्ता थंय ना म्हणून आमी क्रिस्ता खंय आमच्या जिवितांत वगडायला म्हण जाता. देखून आज आमी समजून घेया क्रिस्ताच्या एकवटान मेळलेल्या तुमकां
म्हाका आनी तुमकां क्रिस्ताच्या एकवटान मेळ्ळेले आमकां सोमेस्तांक हेरां सांगाता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदिरां जायशें बांदून हाडल्यात. पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता वय जाल्यार आमी देवाचीं मंदिरां जाल्या. पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशें बांदून हाडल्यात. आनी ह्या विशयांत होच एक संदेश जावन आसा. ह्या वर्साक आमी सोमया सांगता जियोंक फुडें सरूंक जाय. सोमया सांगता मात्र जियेल्यार आज आमी कुटुंबां आमची बचाव करयेत. सोमया सांगता जियेल्यार मात्र आमच्या भुरग्यांक आमी बचाव करयेत. सोमया सांगता जियेल्यार मात्र आमचे वैयक्तीक जिवीत आमी बरें कर जिवंक जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी. ना जाल्यार बेश्टेंत आमी कश्टान वरांक सांपडटा, पिडेशिलेक सांपडटा, वायटाक सांपडटा, सलवणेन सांपडटा आनी रिणाच्या भारांनी सांपडटा. हे पुरो संगती संवसारांत आमकां दसूंक येवचे संगती पूण क्रिस्त सांगता आमी जियेता जाल्यार संपूर्ण आमचें जिवीत क्रिस्ताक समर्पण करून दिल्लें जियेता जाल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणी आमच्या जिवितांत कितेंच उणेंपण पडचें ना. कित्याक क्रिस्त आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो. क्रिस्त म्हज्या आनी तुजे खातीर ह्या संवसारांत जियेल्लो. ताणें हर एक कश्ट सोंसले जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत चांचणेक जिवीत मेळचें म्हणल्या खातीर मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आज आमी मतीन दरया आनी एक नव्या वर्साक आमी वेता आसता फुडें सरता आमी आनी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी चड आनी चड देवाच्या सांगाता जिवनची कृपा आदार आमकां सर्वेस्पर देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया आयच्या दिसा. देखून आज कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 3रो अध्याय वाक्या 9 मुखार आमी वाचल्यार ह्या विशयान आनीकी चड आनी चड विवरण दिता सांपवलो आमकां. क्रिस्त सांगता तो जियेल्लो, क्रिस्त सांगता एकवटीत जाल्लो, क्रिस्ताक तो विरोध आसलो जाल्यार क्रिस्ता थंय तो परिवर्तन जावन क्रिस्ताक तो साक्ष जावन जियेल्लो. आनी आपोस्तलां पैकी जायते ते 12 जाणां पैकी हो काय न्ही, हो मागीर आयलो जाल्यार त्या 12 जाणांच्या चड मिसांव केल्लो हो अपोस्तल म्हूण सांगता पवित्र सभा. आनी पवित्र पुस्तकी अपोस्तलाक पयलें बरें कर स्थान दिता पेद्रू आनी पावल म्हणून. पेद्रू पयलो आनी पावल एक बरो ताचे सांगता इतलोच स्थान मान पवित्र सभा दिता. देखून आज हांगा सांगता 9वें वाक्य 1 Corinthians chapter 3 verses 9 to 12 आमी वाचून पळया. आमी सोरो देवाच्या सेवेन 6 वावराडे, आमी 6 वावराडी, आमी एकवटीत जावंक, क्रिस्तांवांनी आमी एकवटीत जावंक आसा. 6 वावराडी आमी आनी आमी कुमक करचे जेजूच्या कुडी रक्ताक कुमक करचें दिसलें. जेजूच्या कुडीक आमी कुमक करता. जेजूची कूड म्हळ्यार पवित्र सभा आनी त्या पवित्र सभेंत आमी 6 वावराडी. देखून आमी 6 वावराडी जाता आसतना कशें करूंक आसा आमकां हर एकल्यांक सोमयान तांच्या तांकी प्रमाणे वावर दिल्लो आसा. तो वावर पवित्र सभे खातीर वावर दिल्लो आसा. तुज्या फिरकेचें जावंक पुरो, तुज्या वाड्यान सांग पुरो, तुज्या कुटुंबान सांग पुरो, एक वावर तुका दिल्लो आसा. तो वावर तुवें बरेंखन करीचें म्हणून सांगता. कित्याक सर्व देवाच्या सेवेंत आमी 6 वावराडी, हर एकले आमी 6 वावराडी. तुमी ताचें शेत, तुमी शेत तो शेत हांव आनी तूं आनी तांतूं ताचेंच बांदप आसा. आमी 6 वावराडी आनी आमी शेत आनी त्या शेतांत एक बांदप आसा. हें जावन आसा आमचे ह्या नव्या वर्साचो ध्येय जावन आसा. ह्या नव्या वर्सा आमी त्या बांदपांत आमी आसांव जाल्यार, त्या शेतांत आमी आसांव जाल्यार तो सोम्याच्या शेत जावन आसा. सोम्याच्या शेत जावन आसा आमचे पवित्र सभा आनी तांतूं आमी 6 वावराडी जावन आसा. आमी एकल्यांनी वावर करूंक आसा. ह्या वर्सा देवाची सुवार्ता परगट करूंक, देवाच्या सुवार्ता परगट करतल्यांक आदार दिवंक, आमी एकामेका आदार दिवंक जाय मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून आमी सांगाता नातल्यार आमचें बळ सगळें तुटोवन उडोवच्याक सैतान तयार जाला. आनी ह्या वर्सा चड आनी चड सैतानाची कामां संवसारांत करता आसतना आमी सोमया सांगता आसल्यार मात्र आमी बचाव जाता मोगाच्या भाव आनी भयणी. सोमया सांगता जियेल्यार मात्र आमी बचाव जाता. दुसरी वाट आमी धरल्यार खंडीत आमी नासाच्या वाटेंत आसा म्हणून जालें. देखून हें आयकतना तुमकां इल्लें बेजार जावंक पुरो, खंच जावंक पुरो, आनी केलें जावंक पुरो. पूण मोगाच्या भाव आनी भयणी हें सत जावन आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी. ह्या वर्सा 2026 आमकां 2025 बरें तितलें इजी आसचें ना. आनीकी चड कश्ट संवसारांत येता. शिवाय कितेंय कश्ट उणें जाल्लें ना. तुमी पळया कितें 2012 2013 आमकां एक काकुळतीचें वर्स म्हूण देवान दिल्लें. ताचे उपरांत पळया, ताचे उपरांत दिसान हर एका वर्सा समाजचे चड जाल्यात सोन उणें जावनात मोगाच्या भाव आनी भयणी. जायती अवघड अनवरां घडती आसात, जायते
भुंयखांपड्यो जाती आसात, जायतीं झुजां जाती आसात, जायते नासमाधान जाती आसा, जायते जाती धर्मा मदें झूज जाती आसा, सगळ्यो जाती आसा. ताचे उपरांत स्टार्ट जाल्लें हें पुरा 2012 2013 आमकां एक कृपेचें वर्स, काकुळचें वर्स म्हूण देवान दिल्लें. 2 वर्सां आमी जायतीं काकुळ कितल्या जाणांनी जोडल्या, कितल्या जोडूं ना तें आमी नेना. पूण आतां निजावन ती काकुळ जोडलेली आमची जगोन दवरची कृपा आज ह्या वर्सा आमकां जाय मोगच्या भावांनी भयणी. देखून देवानंत म्हाका दिल्ल्या कृपेक सरी जावन एक महत्ववंत आनी कारभारी बांदप्या बरी हांव बुन्याद घाली जाय. कारभारी बांदप्या बरी आमी बऱ्या आत्मीक बांदप, आत्मीक हें फावंडेशन आमी बऱ्या तरान घाल्यार मात्र आमचें आत्मीक जिवीत बरें करून मुखार बांदून हाडूंक जाता. जर म्हज्या आत्मीक संगतीन हांवें म्हजी बुन्याद सारकी घालूना, भावार्थ सारको ना जाल्यार ह्या वर्सा चड आनी चड कस्तांक आमी वळख जावंक साध्य आसा. भावार्थ कसो, भावार्थ आमी बांदून हाडूंक आसा, भावार्थान आमी विश्वासान सौम्य सांगता जिवंक आसा. देखून देवान दिल्ल्या कृपेक सरी जावन एक महत्ववंत म्हळ्यार सगळे पवित्र पुस्तकाची समजुनी आसलो. पवित्र पुस्तक कोण हातीक घालून सदांनी वाचता पळय ताका ती मायेत आसता. पवित्र पुस्तकाची मायेत आसता, पवित्र उतरांची मायेती आसता. जर पवित्र पुस्तक वाचिना त्या मनशाक कांय पवित्र पुस्तकाची मायेती ना, देवा विशीं ताका कळीत ना. देखून आमी चड आनी चड देवाच्या उतराचेर आमी आमची नदर घालूंक आसा, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करूंक आसा, देवाच्या उतरार मात्र आमी चड आनी चड वाचूंक आसा. त्या प्रमाणे आमी जियेल्यार देव आमी पवित्र पुस्तक वाचचें म्हळ्यार काले देवाक आमी जाणा जावचें. पवित्र पुस्तक वाचतना देवाक आमी जाणा जाता, नवो सल्लो वाचतना जेजूक आमी जाणा जाता. आनी धर्मदत्ताचें कृत्य पुस्तक आमी पुरात मुखार वाचतना पवित्र आत्म्याक आमी जाणा जाता. बापाक आमी चड आनी चड जावचें. पोरनो सल्लो वाचतना देव बापाक आमी जाणा जाता. आनी नव्या सल्ल्यान 4 वांजेल वाचतना जेजू क्रिस्ता भशेन जायते आमी जाणा जाता. धर्मदत्त कृत्य पुस्तकांत जावन उगडेपण वाचल्यार पवित्र आत्म्या विशीं आमी जायते जाणा जाता. देखून बाप भूत आनी पवित्र आत्म्या विशीं जाणा जायचें जाल्यार पवित्र पुस्तक कंप्लीट वाचचें. थोड्याने सांगचे हांव वांजेल वाचता म्हणून. वांजेल वाचल्यार तुमकां काली जेजूची वळख मेळत, पवित्र आत्म्याची वळख, बापाची वळख मेळ्ळी जाल्यार आमी पोरन्यासोलाक वचचें. पोरन्यासोल्यान जायते संगती बापान कसो संवसार चलयल्लो, बापान कशें प्रवाद्यांक धाडलें, बापान कशें रायांक धाडलें, बापान कशें लोकांक बचाव केलें, अश्यो पुरो संगती बापाचो मोग त्या पोरन्यासोल्यान आमकां कळोवंक ना. तो मोग जावन संवसाराक येयल्लो जेजू क्रिस्त नव्या सल्ल्यान ताचे विशीं जायत्यो संगती आसात. पूण जायते कडेन पोरन्यासोल्यान ती जेजू विशीं उल्लेख आसा. नेबुकदनेझर राय सांगता छद्राक बेजक अबेदनेगोन उज्यान घाल्ल्या वेळार ते उलपून वचनात बगार देवाची स्तुती करतात. आनी नेबुकदनेझर राय पळोवन म्हणटा आमी गेल्ले त्या गांगणी पूण चवथो आनी एकलो देवाच्या पुता बरी दिसता म्हणटा. तर कोण देवाचो पूत? जेजू क्रिस्त पोरन्यासोल्यान ती. आनी एक फावटी आमी पळयता अब्राम बाप, अब्राम लोताक आनी ताच्या कुटुंबाक गुलामगिरीतून भायर झूज करून भायर हाडटा आसतना मेल्सेदेक याजक ताका मेळटा. आनी मेल्सेदेक याजकाक अब्राम ताणें हाडलेल्या कानिके दांत एक फावटो ताका दिता. कोण मेल्सेदेक याजक? ताका तो खंय तावन आयिल्लो म्हणून पवित्र पुस्तकान कळना. तो केदाळा मरण पावला म्हणना, तो खंय गेला म्हणना. ना कोण तर हो जेजू क्रिस्त पोरन्यासोल्यान ती उल्लेख केल्ले आसा मोगच्या भावांनी भयणी. ते फावो पुरी आमी बायबल बरें करून वाचता जाल्यार, नियाळ करता जाल्यार, इल्लो वेळ आमी ताचे खातीर खर्चिता जाल्यार जायत्यो संगती आमकां देव आनी आमकां कळीत नातल्यो संगती पवित्र पुस्तकान बरय नातलेल्यो संगती सयत देव आमकां उगडाप हें करता. देखून जेजू क्लियर सांगता आमकां मोगच्या भावांनी भयणी. जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार ते निमाणें एक वाक्य तें आसा अशें सम्यान केल्ल्यो संगती जायत्यो आसात. त्यो हांव बरयत गेल्यार ते बूक आतां संवसारत पावसना म्हणटा. तर थोडी संगती मात्र आमकां बायबलांत बऱ्यो घाल्ल्यो असो बरोवन घालिनातल्यो संगती क्लियर सांगता आमकां. जुवांच्या वांजेलांत 4 अध्यायांत 20 आनी 6 वाक्य थंय सांगता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 आमकां ह्यो संगती आमकां सांगता. मोगच्या भावांनी भयणी हे उतार आज आमी आयकुया आनी ह्यो संगती आमच्या मतीन दरया मोगच्या भावांनी भयणी. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पटयतलो. म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो.
तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें तो शिकयतलो पवित्र आत्मा सगळें तुमकां तो शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो सगळें तुमच्या उडासा करतलो पळय बरय नासलेल्यो संगती बायबलांत कितें बरो ना जाल्यार जेजू आमकां उगडापें करतलो त्या पवित्र आत्म्या मारिफात जी कितें हांवें संवसारांत आसतना तुमच्या लागीं उलयलां त्यो संगती सगळ्यो तुमच्या उडासा काडटल्यो जो हांव सांगता ताणें केल्ल्यो संगती पुरा बरोवंक गेल्यार हो संवसार आटापंक ते बूक आटापंक शकचो ना म्हणून पूण जेजून केल्ल्यो जायत्यो संगती आसात जेजून उलयल्लें जायत्या उलयन आसात तें सगळें बायबलांत बरोवन घाल्लें ना तर आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमी वर्तोवंक जाल्यार तो पवित्र आत्मा जेजू संवसारांत आसतना कितें पुरा उलयलां त्यो संगती सगळ्यो आमकां उगडाप करता आमकां सगळें आमच्या मतीक याचें बरें करता देखून आज आमी कोरिंथकाराचें पत्र पयलें पत्र 3रो अध्याय 11व्या वाक्यात सांगता पळया 10व्या वाक्यान आमी वाचया 1 Corinthians chapter 3 verse 10 and verses 11 देवान म्हाका दिल्ले कृपेक सरी जावन देवान म्हाका दिल्ले कृपेक सरी जावन एक महेत्वंत आनी कारभारी बांदप्या बरी महेत्वंत आनी कारभारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या हांवें बुन्याद घाल्या सांपावलो एक महेत्वंत आसली इतली महेत दुसऱ्या कोणा नासली तितलो तो स्कॉलर जावन आसलो नियमशास्त्रा विशीं स्टडी केल्लो तो आनी सगळ्यो संगती कळीत आसलो मनीस आनी ताणें बुन्याद घाल्या कारभारी बांदप्या अशें आनी कितें ताका जेन्ना तो ताच्या जिवितांत तो परिवर्तन जाता जायतें ताच्या जिवितांत जेजू कसो चल्लो ह्या संवसारांत सगळें जेजून ताका उगडापें केल्लें सगळ्यो संगती ताका तो एक संगती म्हाका सांगता जेजून म्हाका हें सांगलें जेजून म्हाका तें सांगलें पुरो संगती सांगल्यो आनी ते दाळ म्हाका आनी तुका मोगाच्या भाव आनी भयणी आमकां एक प्रत्येक जावन बायबल आमी करेक्ट वाचूंक गेल्यार बरें करचो नियाळ केल्यार ताका माहीत मेळटा आमकां माहीत मेळटा आनी कारभारी बांदप्या बरी आमच्या कुटुंबाचें बांदप आमच्या वैयक्तीक बांदप आमच्या भुरग्यांचें बांदप बरेंकन बुन्याद घालून ती आमी बांदून हाडयेत आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप सडयता दुसरो एकलो बांदप सडयता आनी आपूण कशें बांदता त्या विशयांत आनी कशें आपूण बांदता त्या विशयांत हर एकलो सत्राय घेवं कित्याक येदोळूस घाल्ले ते बुन्यादी शिवाय येदोळूस घाल्ले ते बुन्याद विशयांत शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो बुन्यादीचेर भांगारान रुपयान मोलादीक रत्नांनी रुखान तणान वा भातणान कोणी बांदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्पश्ट दितोन येतलें सोम्याच्या दिसा ते परगट जातलें कित्याक तो दीस उजान उदेतलो अशें उजो हर एकल्याचें काम व्हरून पळयतलो पळया मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी कशें बांदता आज आमची आत्मीक जिवीत आमचें आत्मीक कुटुंब आमच्या आत्मीक जिवितांत कशें आमी बांदून हाडटा आज पळया लोक सगळे आमी पळयता आमी कोणा फाटल्यान मनशा फाटल्यान धांवता शिवाय देवाच्या फाटल्यान धांवसो लोक भारी उणो जाला मनशांक इम्पॉर्टन्स दितात मनशान सगळे इम्पॉर्टन्स दितात मनीस कोण कोणाक एक मनीस बरेंकन देवाच्या उतार परगट करता जावंक पुरो ह्या जापानी अद्भुतां करता जावंक पुरो ताका मूळ कारण कोण देवच न्ही गे देव ताच्या जिवितांत नातल्या शिवाय ताच्यान तें करूंक जाता गे देव ताच्या जिवितांत नातल्या शिवाय एकल्यान देवाच्या उतार परगट करूंक जाता गे जायना मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून दुसरें कोण परगट त्या बांदपाचेर तुमची बुन्याद घालची न्हय तुमकांत म्हणलो भावार्थ आसचे तुमचे थंयत तो जिविताचे उतर आसचे ताचेर जेजू क्रिस्ताचेर मात्र तुमचे बांदल्यार मात्र ते परमनंट उरतले जर कोणी एक मनशाचो पाटलाव करून तुमचें जिवीत बांदून हाडटा जाल्यार ते एक दीस कसलो न्हयतले देखून हांगा सांगता रुपयान गी मोलादीक रत्नांनी गी रुखान गी तणान भात्यानान गी कोणीय बांदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्पश्ट दिसून येतलें कित्याक तो दीस सोम्याचो येतलो उजान उजो येतलो आनी पळया जर रुपयान बांदल्या जाल्यार तें सगळें करगोन येतलें मोलादीक रत्नांनी बरयल्यार तें सगळें गोबर जातलें रुखान बांदल्यार तें सगळें करपोन वयतलें तणान वा भात्यानान बांदल्यार एकच घडये नाश जातलें तर खंय बांदताय तुजे जिविताची बुन्याद तुज्या पर्सनल वैयक्तीक जिविताची बुन्याद तुज्या कुटुंबाची बुन्याद तुज्या भुरग्यांची बुन्याद जर देवाच्या उतराचेर तूं बांदून हाडताय जाल्यार मात्र
तें परमानंट उरतलें दुसरें खंयच्योच संगती परमानंट आसच्यो नात मोगाच्या भावानी बहिणी हें आमी समजून जे आमी इल्लेशे डीपर वचचे ते जाल्यार देवाचें उतर सगळें नियाळ करतना ह्यो संगती सगळ्यो देव आमकां कळीत करता आनी ह्या संगतींनी आमी मेतेर जाले जाल्यार मोगाच्या भावानी बहिणी आमचें जिवीत शाबीत उरतलें ह्या वर्सा नाजाल्यार मस्तू आमी पळयल्या तुमी मस्तूर कांय टीव्हीर जायत्यांची चॅनलां पळोवन पुरो आयकलां सांग पुरो कितें थोडे प्रॉस्परिटी गॉस्पल बरें कर सांगता तुमकां तें मेळटलें हें मेळटलें ह्यो संगती तश्यो संगती म्हणून तुमकां मेळटलें म्हूण सांगतात पूण थोडे आसात थोडे प्रवादीक थोडे प्रिचर्स ह्या भशेनचे क्रायसीस तुमकां सांगतात प्रॉब्लम्स येवचे कितें आसा ते सांगतात मोगाच्या भावान भयणी त्या प्रॉस्परिटी गॉस्पला फाटल्यान धांवनाकात तुमी धांवतात जाल्यार जेजू क्रिस्त मारिफात परगट जाल्यार सुवार्ते फाटल्यान धांवा तुमी ते दाळा मात्र मोगाच्या भावानी बहिणी तुमच्या जिवितांत बदलावन जातलें प्रॉस्परिटी गॉस्पल आज म्हाका मेळत फाल्यां तुजें बादाब खंयच्यार बांदलाय ते प्रॉस्परिटी गॉस्पल कोण प्रोक्लेमेशन करता त्या मनशाचेर तुजो वावरता आसा जाल्यार तें उज्यान येवची परिक्षा वेळार तें सगळें बसमून येतलें तुजें तें कांय आसचें ना तुवें जोड दवरलें कांय आसचें ना आत्मीक तरान तुवें वाडावळ गेल्ली कांय आसचें ना सगळें निर्फोळ जातलें देखून तुजी बुन्याद क्रिस्ताचेर घाल खंयच्याच मनशाच्या फाटल्यान धांवनाका खंयच्याच मनशाच्या फाटल्यान गेल्यार तुका कांय मेळचें ना मोगाच्या भावानी म्हणे जायते जाण आमी पळयता आज आमकां कोविडा टायमार आमकां मिसानातली आमकां दुसरे अवकाश नातलो देखून आमी टीव्हीच्या हाका हुंदोन रावल्या पूण आजुनी जायतो लोक तातूंत हुंदोन आसा आतां आमकां सगळे आमकां वशेत जाय जाल्यार आमकां पयलींचे बरी कांय ना आमकां इगर्ज्यो लागीं आसात जायते आत्मीक तरान वाडवळ आमी सोडयेत जायत्यो रेतीर सेंटरां आसात आमची जायते आमकां जाय जाल्यार सगळ्या स्पिरिच्युअलिटीक आत्मीक वाडावळी कितें पुरो जाय देवान सगळे म्हाका आनी तुका पांयां तळांत तयार करून दवरलेलें आसा चड आमी मिनत काडीचें म्हणून ना जायत्यो संगती आमकां आसात मोगाच्या भावानी भयणी जायती पळय आमच्या देशजींनी जायत्या इगर्जेनी आज आराधना आसा सक्रामेंत ओपन आसा कोण केदाळे वचून मागयेत पूण आमी तेच्या बदलाक जर आमी मनशा फाटल्यान धांवतां जाल्यार हें वर्स खंडीत तुमकां प्रॉब्लमॅटीक जायत सोडल्यार दुसरें कितें जावचें ना मोगाच्या भावानी भयणी देखून आमचें जिवीत फोकस करया जें आमी पवित्र सभेंत जियेता जाल्यार पवित्र सभेंत आमी आसां जाल्यार पवित्र पुस्तक आमी पवित्र स्थान आमी दिवया पयलो स्थान आमी पवित्र पुस्तकाक दिवया पवित्र पुस्तक नासतना कितेंच ना मोगाच्या भावानी भयणी दुसरो स्थान आमी एवकरिस्ताक दिवया तिसरें स्थान आमच्या पर्सनल मागण्याक दिवया ते दाळा मात्र आमी बऱ्यातन दुसऱ्यांनी मस्त जाणां सांगचें आसा हांव तें मागणें पळयतां हें मागणें पळयतां वय बरें पूण तूं केदां मागणें करताय तुका पुरसोत तो ना मागणें करूंक तर कितें फायदो एरांचें मागणें आयकून तुवें मागणें करूंक तुका जायना जाल्यार देव तुजें तावन मागणें आशेता देव तुवें मागलें पळोवंक आशेता एक भुरग्याक अशें रडल्यार मात्र आवय आपल्या भुरग्याक पाणो दिता खावंक दिता उदक दिता कितेंय दिता तशेंच सर्वस्वर देव आमच्या तोंडांत आमचें मागणें आमी केल्लें मागणें आयकूंक पळोवंक आशेता आयकूंक आशेता तेन्ना मात्र आमच्या मागण्याक प्रतिफळ मेळटा आमकां जाय जाल्लें सगळें मेळटा देखून आमच्या तोंडांतल्यान आमी मागोवंक शिकत जाय जायत्या जाणांनी इंटेन्शनां घालची तुमी मागा म्हणून आमकां पुरसोत ना तें मागणें फळां बरी जायना देव तुज्या तोंडान तावन मागणें आशेता तुजें तोंड उक्तें करीचें तुका जायचें जाल्यार मोगाच्या भावानी भयणी ह्यो संगती आज आमी आमच्या मतीन कान घेवया आमच्या जिवितांत कान घेवया जर आमी वाचता जाल्यार ह्या संवसारांत आमी जियेता जाल्यार आमी पळया रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20 रोमाकारां बरयलें पत्र 16 अध्याय 20वें वाक्य सांगता रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20 तवळ समाधानाचो देव सैतानाक वेगीच तुमच्या पांयां तळा घालून मस्तितलो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सगळे आमच्या ह्या वर्सा आमकां देवाची कृपा आसचे कृपा आसल्यार पुरो आमकां देवाची कृपा ह्या वर्सा कित्याक म्हळ्यार ahले पुरा क्रायसीस येता आसतना ahले पुरा समस्या येता आसतना जर देवाची कृपा म्हजे थंय ना जाल्यार तुजे थंय ना जाल्यार आमी हाचे वयर जैत व्हरूंक शकना देखून सांपावलो पळय 3 पटी मागले ताच्या पाठीच्या कण्यात एक दूख आसली मस्त पटी मागले पूण जिसून कली जाप दिली म्हजी कृपा तुका पुरो
सांपावलो ताची कृपा आसली देखून म्हाका आनी तुका जेजूची कृपा जायचे देवळ जर आमी बावरतान जियेता जाल्यार विश्वासान जियेता कोणाचेर खंतोन आमी जियेना वागार क्रिस्ताचेर आमची बुन्याद घाल त्या क्रिस्ताचेर बावरतो दवरून भरवोसो दवरून जर आमी जियेता जाल्यार मगच्या भावांनी भयणी समाधानी सो देव बेगीनच सैतानाक आमच्या पांया तळा मस्तून उडोवंक आमकां जातलें आमच्या पांया तळाक घालूंक पळय पांया तळाक घाल मस्तितलो म्हणटा आमच्या पांया तळाक घाल मस्तितलो देव मस्तितलो तुका आनी म्हाका जावचें ना जाल्यार देव मस्तितलो आनी म्हज्या आनी तुज्या पांया तळाक घाल मस्तितलो कित्याक म्हळ्यार सैतानान पदवी खान गेल्ली आसा पळय जर तुमी जॉबाच्या ग्रंथांत वाचतात जाल्यार थंय सर्वेस्पर देवा मुखार सैतान येता लुसिफर येता आनी सर्वेस्पर देव सांगता जॉबा विशयी तुवें संवसारांत जॉबाक पळयलें गे म्हजो मोगा असो तो ताका तुवें पळयलें गे देखून तो सवाल करता तें तुवें ताका रक्षण दिलाय ताच्या भोंवतणी तुवें उज्याचो फागोर घालाय देखून तो सुरक्षीत जाता तो कार्ड पळया तो तुजेर शिराप घालतलो म्हणून आनी तो मागता पळया जेजू सर्वेस्पर देवा कडेन लुसिफर मागता आनी मागिल्लें सर्वेस्पर देव लुसिफराक दिता वचू आनी ताची परिक्षा कर म्हणटा आनी पळया तर जेजूचें एक गणीत पळया जेन्ना गेनेझर त्या सरोवराच्या तडीर त्या एक सैतान लागलो मनीस सांकळीनी बांदून घाल कोणाच्यान ताका हादा करूंक जायनातलें कोणाक ताका कंट्रोल करूंक जायनातलें तसल्या मनशाक जेजू दोनी तावन देंवताना तो मुखार येता आसतना जेजू ताका फरमायता ताचे तावन भायर वचयता म्हणून आनी ते सैतान जेजू कडेन मागणें करतात परततात कशें परततात आमकां त्या दुकरांत मनी वसोवंक दी म्हणून आनी जेजू परमिशन दिता जेजू तांच्या मागणें आयकता आनी ताका वसा म्हणटा आनी वेतात ते 2000 दुकरांत प्रवेश जाल्ले दुकर सगळे त्या सरोवरांत पडून मरण पावतात मरतात पुरा तर सैतान मागल्यार जेजू एके फावटी आयकता देखून जेन्ना आमकां पाताक आसा जेन्ना आमच्या जिवितांत पाताक आसा जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी वायट करता जेन्ना जिवितांत आमी सुमेच्या उतरा प्रकार जियेना जाल्यार खंडीत सैतान अधिकार काण घेता आमचे वयर आळे तो कसो जियेता पळय तो कसले पाताक करता पळया म्हाका अधिकार दी हांव पळयता म्हणटा खंडीत देव अधिकार दितलो कित्याक पवित्र पुस्तकांत अली जायतीं गणितां आमकां वाचूंक मेळटात मगच्या भावांनी भयणी देखून आमी पातकांत तावन मेकले जायचे खोटेपणांत तावन मेकले जायचे आमकां जाय तितले अवकाश आसात खंय गेल्यार आमकां एक बरें करून सुटावें कुमसार जावंक आमकां कांय प्रॉब्लेम्स नात आजकाल खंय गेल्यार आमकां मेळटात कुमसार आसात केदाळे आसात खंय आमकां जायते आमचे संस्थे आसात जायत्या संस्थेनी थोडे आमच्या मंगळुरांत जावं दी खंय गेल्यार आमकां कुमसारां जावं कांय अडखळ्यो नात मगच्या भावांनी भयणी देखून आमी समजून कान घेवचे आमच्या जिवितांत आमची पातकारायत एक जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करीचे आमच्या जिवितांत आमचे उलोवणें कशें आसा पळयचें आमच्या जिवितांत आमचें चिंताप कशें आसा आमच्या काळजाची भोगणां कशीं आसात हें सगळें देवी पळयता सैतानी पळयता देखून जर आमच्या काळजांत खोटेपण आसा वायट आसा आमच्या मतींत वायट चिन्ह आसात वायट खोटेपण आसा ह्या संवसाराची आशा आकांक्षा आसा ह्या आमकां कुडीच्यो ओडण्यो आसात ह्यो पुरो आमी दादोशी करूंक पळयता जाल्यार खंडीत सैतान अधिकार काण घेतलो न्हय कित्याक देखून आमकां मागण्यांत बळादीक जावंक जेजू आपण दिता ह्या वर्सा चड आनी चड आमी मागणी करूं दुसऱ्यांची मागणी आयकुच्या बदलाक तुजें एक मागणी करूंक तूं प्रयत्न कर तूं पवित्र पुस्तक काणगो नियाळ करूंक प्रयत्न कर तूं पवित्र पुस्तक वाच आनी तूं बरें कर आत्मीकतारान बुन्याद घाल दुसऱ्यांच्या उलयल्याचेर दुसऱ्यांच्या ग्रुपांचेर वचून आनी कितें वचून तूं बुन्याद घाली नाका तुका तुजेंत म्हणली एक बुन्याद तुका घर कितल्या तेंपा म्हणसर तुमी भाड्याक रावतल्यात कितलें भाडें तुमी फारीक करतल्यात ताचे बदलाक त्या भाडें दिवचे ते पयशे आसात पळय इन्स्टॉलमेंट भरल्यार तुका तें एक बरें करनी घर बांदये तुजें तो स्वंत घर दुसऱ्यांच्या घराचेर कित्याक रावोंक आशेताय दुसऱ्यांनी गेल्ल्या स्पिरिच्युअलिटीचेर तुजी बुन्याद कित्याक घालूंक आशेताय तुका तो तुमचें एक बुन्याद घाललें तुज्या जिवितांत आत्मीक वाडवळ जावं दी आत्मीक घटाय मेळोवन दी तुका तें पवित्र पुस्तक तुज्या हातांत आसा आज युकरिस्त तुका आसा आज कुमसारां तुका आसात कितेंय जाल्यार सगळ्यो संगती देवान आमच्या मुखार उदारपणी दवरलेले आसात तातूंत कितेंत ताणें डिडक्शन करूं ना कितेंत तें इन्कार करूं ना सगळें म्हाका आनी तुका दिलां ह्या संगतीन आमी गमत दिना जाल्यार ह्या वर्सा खंडीत जावन आमी कश्टांक पडल्या उपरांत कोणाक मेसेज करून माग म्हणच्या बदलाक आमी मागोवंक सुरू केल्यार बारी बरें
मगच्या भाव आनी भयणी जुवांचें पयलें पत्र आमकां सांगता 1 John chapter 3 verse 8 तिसऱ्या अध्यायांत 8वें वाक्य सांगता जो कोण पाताक करता जो कोण पाताक करता तो देवसार असो तर देवसार अधिकार काण गेलो तुने पळया जो कोण पाताक करता तो देवसार असो म्हळ्यार देवसाक अधिकार काण घेता ताचे वयर ताका मागीर भायर येवंक सोडिना ताका मागीर नवें जिवीत जिवंक सोडिना कशें मनीस करून ताका अडखळ घालतात तूं कितलेंय तूं प्रयत्न कर मगच्या भाव आनी भयणी तुका त्या सैतानाच्या हातांतल्या भायर येवंक तुका साधना जेजून मात्र तुका काडिजे ताचे तावन जेजून मात्र तुका सुटका दिजे जेजून मात्र तुज्या जिवितांत हे आयल्यार मात्र सैतान तुजे तावन पळप करतलो जो कोण पाताक करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पतकी कित्याक देवसार सुरवेर तावन पतकी जावन आसा देवसाराची कामां नाश करूंक देवाचो पूत आयलो देवसाराची कामां नाश करच्या खातीर देवाचो पूत ह्या संवसारी आयिल्लो आज आमी आमचें जिवीत पथकांत आसा जाल्यार आमचें जिवीत खोटेपणांत आसा जाल्यार आमचें जिवीत अजुनूय पियोण्यांत आसा जाल्यार तर खंय आसा आमचें जिवीत पळया हे वर्स पयलींच्या वर्सा बरी न्हय मगच्या भाव आनी भयणी ह्या वर्साचे संदेश जावन आसा देवान आमकां दिवचे देव कितें उलयलां ते मात्र संगती पवित्र पुस्तकांत आसल्यो तुमच्या मुखार आमी दवरच्यो तितलेंच मगच्या भाव आनी भयणी अलर्ट रावा जिवितांत बदलाव येवं दी मगच्या भाव आनी भयणी जो कोण पाताक करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन फातकी आज आमकां हर एकले शिकोवन दितात पातका विशयी कोणी सांगनात पातका विशयी कोणी उलयनात कित्याक प्रॉस्परिटी आमकां गॉस्पल जायचे पाताक रडल्या खरीत पातकाक तुवें पाठ केल्ल्या खरीत खंयचीच प्रॉस्परिटी मेळ्ळ्यार ती टेम्पररी मगच्या भाव आनी भयणी तुमी पळयलां जायते आमी पळयता बिजनेसमॅन एक फावटी एकदम ब्लूम जातात बूम जावन व्हडलें जाता मागीर एक फावटी आसोंकूच आसनात कित्याक येसो पळया मगच्या भाव आनी भयणी हे पुरो टेम्पररी जाता तुजो भावार्थ जे जेजूचेर घट्ट आसा जेजूचेर विश्वास दवरता भावार्थ दवरताय आनी तुज्यो आत्मीक संगती कितें आसा त्यो बऱ्यापरान करताय जाल्यार तूं बिलकूल तुज्या जिवितांत पडनाय पगार तुका वयर वयर वचूंक देव तुका सांगात दिता ताका तुजे ते असलो मोग खंडीत जावन मगच्या भाव आनी भयणी तूं तुका उंचायेक उबारून व्हरता आनी तुज्या जिवितांत तूं उंच चडताय सोडून सकला पडनाय मगच्या भाव आनी भयणी देखून देवसाराची कामां नाश करच्या खातीर क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो आनी तो जालो देवाचो पूत आमचे मदें जियेल्लो कशें तें देवाचें उतर आसलें तेंत मांस आनी रगत जालें ह्या संवसारांत देखून म्हाका आनी तुका त्या क्रिस्त ते आसलो तो संबंद कसो आसा तेचे म्हजे ते आनी जेजू ते कसलो संबंद आसा आज आमी इतलें पुरो करता केदाळा म्हणे देवाचो ताळो आमी आयकल्लो आसा गे देव आमचे कडेन उलयता अरे एका दीस उलयता अरे एका घडये उलयता तुवें कालें करीजे म्हूण सांगता कालें करूनच म्हूण सांगता देखून आमी पळया माथ्या वाचोवांचेर 6 अध्याय मॅथ्यू चॅप्टर 4 23 verses 23 अशें सांगता उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडाशिडा गूण करीत आख्या गलिलेयांतल्यान भोवलो उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत आसलो सिनागोगांनी आज आमकां सिनागोग आमचे फिरको जे आसात आमचे इगर जे आसात आमचे रेतीर मंदिरां आसात आमचे सगळे संगती देवान आमकां तयार करून दवरल्यात जर जायते सण बापा पयलें पळया आमी एक 40 वर्सां पयले 50 वर्सां पयले सो लोक कसो जिरलो कितल्या भावार्थान जिरलो लोक तांच्या हातीन पवित्र पुस्तक नातुरलो आनी तांकां इगर्जे कसो जाल्यार 7-8 10 मैला सोलून वचचें आहलें आमकां आतां असले बरी वेहिकलां नातली जाल्यार ती हप्त्याक एक मिसाचें बलिदान भेटोवन जाल्यार कितल्या भावार्थान जियेल्लीं मनशां आज तो भावार्थ आमचे ते आसा गे आमकां जाय जाल्ले पुरो स्पेशलिटी आसात सगळ्यो संगती तयार करून आमच्या मुखार मेजार पळय जेवणाच्या मेजार कशें जेवण पुरा दादोशी तरान कशें मांडून दवरलेलें आसता गे तशें मगच्या भाव आनी भयणी आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या पांयां तळा म्हणले बरी सगळें देवान मांडून दवरलेलें आसा सगळें आसा पूण आज म्हजी आनी तुजी गजाल खंय पावल्या राजाची बरी खबर पडघट करनंतर तो गेलो आज आमी कितल्या जाणांक बचाव करता कितल्या जाणांक देवा ते हाडटा कितल्या जाणांक आमच्या पयसुतां भायर गेल्ले हांव फाटीं हाडटा खोलो वावर करता आमी ना आमी सोर्स जावन आज लोक आमी संवसारीक जियेता देवा सांगता जियोंक फुडें सरना
देखून तसल्यांक कश्ट खंडीत मुकल्या दिसांनी आसतले ह्या वर्सांत हांव सुरू जातात ते मोगाच्या भावांनी देखून बेगीच संवसारांत मेकळे जावया क्रिस्ता थंय जिवंक फुडें सरया क्रिस्त संगता जिवंक फुडें सरया त्या दळा मात्र तो पवित्र आत्मा आमकां गायड करतलो त्या दळा मात्र तो पवित्र आत्मा आमकां देवाचे उतार शिकयतलो त्या दळा मात्र आमकां ह्या संवसाराच्या मेळेपणांतल्यान खोटेपणांतल्यान आमकां बचाव करतलो सगळे बचाव करतलो देखून आमच्या जिवितांत परिवर्तन जावं दी जायत्या लोकांक बचाव करूंक आज मोगाच्या भावांनी भयणी देवान म्हाका आनी तुका विसरून काडला हर एकल्यांक आमकां देवान दिल्लेली पदवी आसा देवान दिल्लेली सकत आसा देवाचो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा आनी बरीं कामां करूंक कितेंच अडकळ ना आमकां सगळें करी येता आमकां सगळें शात नितळ करून दवरलें आसा खाली आमकां इतलेशें कसून जाय जाल्यार बियाळो घाल ते किर्लोंक लावचें देवान उदाक वचचें मात्र आमी मोगाच्या भावांनी भयणी देखून खंडीत जावन पिडाशिडा गूण करीत गेलो जेजू क्रिस्त आनी आख्खा गालिलियांतल्यान तो भोंवलो सगळ्या गालिलिया म्हळ्यार आमचे फिरगज पळया एक गालिलिया म्हूण काणगे आमी ल्हानशें आमची फिरगज जावं पुरो 300-482 कटमां आसात आज कितल्या कटमाची म्हाका आनी तुका वळख आसा जावं ते आमच्या वाड्यांत जावं पुरो 30-35-25-30-40 घरां आसात कितल्या कटमाची आमकां करेक्ट बोळीत वळख आसा आज खंय आसा आमी आज आमकां कोणाचें पडून गेल्लें ना कोणी कालें जावं दी थंय गेले हांगा गेले आयले आमच्या घरा गेले अशेंत जाते आसा मोगाच्या भावांनी बी चिंतून पळया इल्लोसो नियाळ करया आज मोगाच्या भावांनी भयणी हे उतार तुमचे थंय पावता आसतना खंडीत हे तुमच्या जिवितांत कार्यगत जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा देखून इसाया प्रवादी आमकां सांगता परमेश्वर आमी गेल्यार इसाया प्रवादी चॅप्टर 60 वर्सेस 2 अशें आमकां सांगता पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला पृथ्वीर आजकाल पळया ते पयलेंचे पूण आजकाल पृथ्वीर सगळे अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर सगळो काळोख आज विस्तारला तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता तुजेर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा देखून आज संवसारांत पळया अंधकार म्हळ्यार कली झुजाचीं वडां काळोख अंधकार दाट धुवर हें पुरो पळोवंक मेळटलें आनी पळोवंक मेळटी आसा आजकाल आमकां आनी बेगीच वायटाची घडीत आनी चड आनी चड ह्या वर्सा घडती आसा जाल्यार मोगाच्या भावांनी भयणी आमी कितलें तयार जावंक आसा हाका पुरा देखून पळया पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर सगळो काळोख विस्तारला तरी जर आमी सोम्या सांगत आसों जाल्यार जेजू सांगत जियेतां जाल्यार त्या भावार्थान जियेतां जाल्यार त्या उतराची समसणी आमकां आसा जाल्यार सर्वेस्पर आमचे थंय वयर सरता आमच्या जिवितांत ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा ताची महिमा म्हजेर दिश्टीक पडटा ताची महिमा सर्वांचेर दिश्टीक पडटा आमी महिमेची भुरगीं जाता देवाची भुरगीं आनी खंडीत जावन ती देवाची भुरगीं म्हणून आमी आयकत हर एक आमी विचारता आमी देवाची भुरगीं म्हणून पूण कितल्या मापान देवाची भुरगीं आसात आमी कितल्या मापान भुरगीं म्हळ्यार ल्हान भुरगीं न्हय देखून आज आमच्या जिवितांत बरेंपण जायचें आमच्या जिवितांत खंडीत जावन आमकां बरेंपण जायचें देखून धर्मदूताची कृत्यां तुमी पळोवंक गेल्यार नव्या सल्ल्यान धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांत 6 अध्याय वाक्य थंय आमी पळया 20 आनी 8 तावन आमी मुखार 30 वाक्या म्हणसर वाचया आनी अशें जे तुजे पदवेन आनी जाणवेन घडलें म्हूण थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें आनी आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टावण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतार धैर्यान परगटशें कर तुज्या भाग्यवन सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक खुणा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. प्रेज द लॉर्ड. पळया क्लियर सांगता मोगाच्या भावांनी भयणी त्या पुस्तकांत तांकां जायत्यो अडखळ्यो आयल्यो जायते तांकां जैलांत घाले ताका बंदीन घाले तांकां सांकळीनी बांदले ताका जेरबदान मारले पुरा जाल्यार ते कितले अडखळ आयले कोणें हाडले ते दाळा अडखळे पळय येत फारिझेव शास्त्री सदस्य आनी पुरा अडखळे हाडल्यो ते दाळा जुदेव आनी पुरा तांकांच अडखळे हाडल्यो जाल्यार ते पदवेन आनी जन्मायन घडले म्हणून ठरयलेले तांणी कार्याक हाडलें जें कितें तांणी पळयल्लें जेजूक तांणी आपडलो जेजूक तांणी तांच्या सांगता आसरले जेजू सांगता ते जियेले 3 वर्सां जेजून केल्ले अजापान अद्भुतां तांणी तांच्या दोळ्यांनी पळयले पुरा केल्या उपरांत ते वगीत रावंक जाता गे
पेंतेकोस्ताच्या दिसा जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर देवण आयलो ते धैर्यान भरले, तेदोळ म्हणसर कंगाल जाल्ले, तेदोळ म्हणसर निराश जाल्ले, तेदोळ म्हणसर जेजून कितें सांगलें म्हणून चिंतून ते फाटीं प्रत्येक एमावसाच्या वाटेर फाटल्या कामाक आपल्या शाराक फाटीं गेल्ले आसात. पूण जाल्यार ते थंय जेन्ना जेजू तांकां मेळ्ळो, जेजू तांकां भेटलो, ते 4 जाण प्रत्येक फाटीं आयले. ते प्रत्येक थोडे मासली पागोवंक गेल्ले तेय फाटीं आयले, दोनी सोडल्यो तांणी परत त्या पेंतेकोस्ता दिसा तांच्या मेळ्ळ्या पवित्र आत्म्या सक्तेन वाच्या सक्तेन ते उलोवंक लागले, धैर्यान उलोवंक लागले. आनी आतां तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी सर्वेस्परांचे मागणें पळय. जायते तांकां बेश्टायतले, जायते तांकां हें करतले, पूण सर्वेस्पर देवा कडेन जेजू कडेन ते मागतात पळया. आनी आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजे उतार धैर्यान पडगडेशें कर. आजय मस्तो अडखळ्यो आसात संवसारांत, मस्तो अडखळ्यो आसात आमच्या भारत राष्ट्रांत, मस्तो अडखळ्यो आमच्या जायते आमच्या जिवितांत आमकां मेळटात. पूण जाल्यार देवान आमकां केल्लें बरेंपण, देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण, देवान आमकां ती साक्ष दिनासतना आमी कशें रावचें, कशें आमी ओगे रावचें. देवाक साक्ष जावन जिवंक देवान उलो दिला जाल्यार कोण आमकां अडखळ घालतले तांचेतले आसात. पूण देव आमच्या पक्षेन आसा जाल्यार थंय 30वें वाक्य सांगता, तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, गुन्हा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. आनी अशें घडतना अशें मागता आसतना ती 30 आनी 1 वाक्य सांगता, हे परी ते मागणें करीत आसतना ते जमो जाल्ली सुवात सगळी हाल्ली, ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचे उतार परगटूंक लागले. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे ते आसा जाल्यार आमकां कोणाचे मुखारी कांय प्रॉब्लेम नासतना देवाचे उतार परगट करियत. कित्याक अडखळ घालतले जायते आसात जाल्यारय पवित्र आत्मा आमचे सांगत आसा. पावलोक थंय जेजू सांगता, तूं हांगा तुवें साक्ष दिवचें, तुवें रोमांत वचून साक्ष दिवचें, तूं भियेनाका, हांव तुजें सांगत आसा. बगलें रावलो सा पावलो म्हणटा, मस्तपटी सगळ्यांनी म्हाका सांडलो पूण जेजू एकलो मात्र म्हज्या पक्षेन म्हज्या बगलेन रावलो म्हणटा. जेजू कोणेंय तुका सांडूंक पुरो, कोणेंय तुका विरोध करूंक पुरो, पूण जेजू तुज्या पक्षेन आसा, तुज्या बगलेन आसा म्हूण चिंत वो भावार्थ वो विश्वास तुजो मोगाच्या भावानी भयणी. आनी तो जेजू क्रिस्त तुका केदींच सांडून घालचो ना. ह्या वर्सा केदींच तुजेर अनवार येवंक सोडचो ना, केदींच तुका सलवणी येवंक सोडचो ना. हो भावार्थ उजाणी तुजो जायजे. देखून सुवार्थ परगट करचें काम आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा. देखून आमी बावतिजम कान घेतना ह्या मागणें करतना तीन टायपाचे बावतिजम आमकां मेळटात. एक आमकां ती मागणी मेळटात, पयली आमकां राय जावन मागतात, प्रवादी जावन मागतात, याजक जावन मागतात. ह्यो तिनूय संगती जेजूक मागलेल्यो. परच्या दिसा आमी ते आमी आचरण केलें आनी ते गांवांनी येवन एकल्यान रक्तांबळ भेटोवन दिलें, एकल्यान धूप भेटोवन दिलें आनी एकल्यान भांगार भेटोवन दिलें. भांगार रायाक संबंद जाल्लें आनी रक्तांबळ जेजू क्रिस्ताचे कुर्सार तावन वरयल्लें तें रगत ताका संकेत जावन जालें. आनी धूप एका याजकाक भेटोवचें, धूप जावन आसा याजकान भेटोवचो. तो याजकी तो महायाजक जालो जेजू आनी राय तो जालो. आनी दुसरें मार्तीर म्हण ताच्या जिवितांत रक्तांबळ म्हळ्यार रगत, ताच्या हर एक थेंबो रगत ताणें ह्या संवसाराक वारयचें पडलें. हें बावतिजम हांवें आनी तुवें घेतलां, हें बॅप्टिजम हांवें आनी तुवें घेतलां मोगाच्या भावानी भयणी. तर आमकां एक राय जावन संवसारान मागला, आमकां एक याजक जावन संवसारान मागला. आमकां खंडीत जेजू खातीर जीव दिवंक आमी तयार आसूंक जाय. देखून आमी प्रवादी जावन आसां, आमी याजक जावन आसां, आमी राय जावन आसां. देखून आमी राय कोणाकच भियेना, राय कोणाकच भियेना, याजकी कोणाक भियेना, प्रवादी कोणाक भियेना. ते प्रोक्लेमेशन करूनच वेतात, खंयचोय प्रवादी वगेत रावना. कितले पटी जरम्याचे जिवीत पळया, ताका कितले पटी वायट घाले. एक पटी ताका पोट्ट बायंत उब्रांत सयत पडलो आनी थंय ताका देवान वयर काडलो. दानियेलाक शिवाच्या दोलीन घालो जाल्यार ताका शिवाची तोंडां देवदूतांनी बांदली. चिंतले आसतलें दानियल प्रवादीक येतना शिवानी आनी तांच्या मिटींग जालें आसतलें, आळे हो देवा सपूत हाका आपड नाकात म्हूण सांगलां आसतलें. कोण तातूंत एक मेन आसतालें, कितले शिवां असल्यार कितले वाग असल्यार तातूंत एक मेन आसता. ताणें सांगलां आसतलें, आळे हो देवा सपूत हाका आपड नाका म्हणून. पूण त्यात दानियेलाक ताका गुन्यांवकार केल्ले मनीस तांणी सकयल पडच्या पयलेंत तांकां फिनीश करून सोडटात. ते तांकां सगळें कावन सोडटात, तांच्या हाडां सयत पिठो करून सोडटात. कित्याक म्हळ्यार त्या दोलींत घालतना वसोंक मात्र ताका एक वाट आसा सोडून ताका फाटी येवंक वाट ना. देखून
दानियल प्रवादाशिने शिवाच्या दोलींतलो ताका भायर काडलो म्हणटात. ताच्यात हांव येवंक जावना, ताका भायर काडलो. आनी शद्रक मेशक अबेदनेगोक जेन्ना उज्यांत लासता आसतना उच्यांनी सांगलें, आले ह्या देवाचे पूत हांकां आपड नाका म्हणून उच्यांनी सांगलां आसतलें. तांकां हात बोट लावंक जावना उच्याक. कितें दुरासो एक वासय ताच्या वस्तुराक येवना. तितलें पवित्रपणी तांकां सांबाळ्ळां जाल्यार मगच्या भाव आनी भयणी, तत्तू सर्वेस्वर देव मोजा आनी तुजो देव न्हे. तत्तू सर्वेस्वर देव तत्तू क्रिस्त न्हे. तत्तू क्रिस्त मोजा आनी तुजो क्रिस्त न्हे. तत्तू क्रिस्त मोजा आनी तुजो रक्षक न्हे. तत्तू क्रिस्त मोजा आनी तुज्या जिवितांत सोडवणेचें मोल ताणें तेच्या रक्तान आमकां दिल्लें न्हे. तर म्हज्या आनी तुज्या सांगता देव ना गे. ओलो भावार्थ आमकां आसूंक जाय मगच्या भावानी भयणी. देखून आमी आमचें जिवीत मागण्यांत बांदून हाडूंक प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तकाचे समजणी जोडूंक प्रयत्न करया मगच्या भावानी भयणी. जर आमी वाचतों जाल्यार मातेवाचो वांजेल थंय 12वा अध्याय वाक्य 42 to 45. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती समय उबी रावतली आणि तिका गुन्यांवकारीण करतली. कित्याक सलमोनच्या जणवयाची उतरां आयकुच्या खातीर ती अर्द संवसार पयण करना येयल्ली. पूण सलमोन प्रासवर्तो हांगा आसा. एक मनशाक लागलो देवसार ताचे तोंड भायर गेल्या उपरांत आसरो सोदून अरण्यान भोंवता. पूण थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार हांव बायसर आयिल्ल्या घरास पाटी वेता म्हणटा तो. अशें पाटी येतच तें घर रितें आसलेलें, झाडलेलें आनी नितळ दवरलेलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास सर नश्टे हेर 7 देवसार सांगात आपोवन हाडटा. ते सर भितर रिगोवन थंय आपलें ठाणें करतात आनी त्या मनशाची निमाणी गत पयले प्रास पाश्ट जाता. तशेंच घडतलें हे कोटे संतती. तशेंच घडतलें ह्या कोटे संतती म्हळ्यार आतांच्या ह्या वर्सा होली संगतीपुरा तुमच्या जिवितांत तुमी पळयतल्यात घडलेलें. जर तुमी क्रिस्त सांगता आसा जाल्यार हाका तुमी साक्ष जातल्यात मगच्या भावानी भयणी. हाका तुमी साक्ष जाल्यार जर ते दिसा पळया दक्षिणेची राणी सेबातावन येवन सलमावरायाक मेळटा आनी सलमावरायाची जानवाय पळोवन विजबीज जाता आनी कितली की काणी कितें पुरो हाडून दिता सेबाची राणी. आनी तशेंच मगच्या भावानी भयणी कशें अर्दो संवसार ती पयन कर. त्या जाल्यार कितें आसलें आतां बरी तिणें हेजें जालें उंट्या चरित कॅमाला चरिती हेजें आसलें आनी कितलीं कॅमाला ताच्या फाटल्यान तसो कितलो सामान कितले पुरा काणीक सलमावरायाक दिवंक काडलेली तिणें सेबातावन आनी सगळें दिवन कितले दिसांचे पयन आसतलें. अर्दो संवसार म्हळ्यार कितले दिसांचे पयन, कितल्या म्हयन्याचे, कितल्या वर्सांचे पयन जावंक पुरो ती जानवाय आयकून आयिल्ली. आज मगच्या भावानी भयणी आमी अर्दो संवसार वचून देवाचें उतार आयकचें म्हणना. आमच्यात बगलेन आसा, आमच्यात फिरगजेंत आसा, आमच्यात रितीर मंदिरांनी आसा, आमच्यात जिवितांत आसा. सगळें तुजे थंय बायबल आसा. आज तुजे कडेन बायबल आसा. नवो सल्लो पोरनो सल्लो सगळ्यो संगती तुजे थंय आसात. तुवें वाचून जाय तितलें सुम्याक तुवें आनीकी संतोश भरीत करया तुज्या जिवितांत. जेन्ना तूं देवाक संतोश भरीत करताय देव तुका संतोश भरीत करता. तुका बिलकूल दुखांत घालिना, तुका बिलकूल कस्तांत घालिना. आनी आमच्या जिवितांत गळ्या एके फावटी मस्तुपटी आमी डेलिव्हरन्साक धांवता हांगा. आजकाल आमी पळयता हे पुरो संगती. कित्याक आजकाल ह्या संवसाराची पदवी सगळ्या मनशाच्या जिवितांत चड जाल्या. तुमी पळया थोडी सेमिनार्स जाता डेलिव्हरन्साच्यो. थंय कितलो लोक सुटका सोडून गाणी येता. इतले सकत इतले सैतानाची पदवी कशी अटॅक जाल्या मनशांत जावंक पुरो. तो पयलें एकलो आसलो गेल्लो आतां 7 देवसारां काडल्या. देखून आमी 17 रायचे संवसारांत खंयच्याच सैतानाक आमकां हात बोट लावंक पदवी ना. जेदो नुसार आमी पाताक करिना तेदो नुसार. जेन्ना आमी पाताक करता मात्र आमी ताका परमिशन दिता, ताका अधिकार दिता आमचे वयर पाताक आसल्यार मात्र. देखून आमकां कुमसर सक्रामेंत दिला. हें सगळें युगान एक पाताक तें दाळत जालें म्हणटा तें दाळत बॉक्सांनी मागल्यारय सैतानाक आमचेर अधिकार येना. आमी थोडे फावटी आमी केल्लेंत सारकें म्हूण चिंता. हांवूच सारको म्हणून सांगता. संवसार सगळो पाड जाल्यार हांव सारको म्हणून हे एक पिशेपण मनशाचें. हांव कोणूच सारको न्हय ह्या संवसारांत. जेजून सांगलेली उतरां आमच्या जिवितांत हाडया. संवसारांत एकलो मनीस संवसारांत सारको ना. रोमकारां बरयल्ल्या पत्रांत 6 पावल सांगता एक मनीस पवित्रपणान जियेतलो ना. कोणीय ना, एकलो पर्यंत ना.
हर एकल्यानी जिविताची वाट सांडून दुसऱ्याच वाटेन गेल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. मोगेच्या भावानी भयणी, ह्या वर्सा आमची कुटुंबां आमी बचाव करया, ह्या वर्सा आमच्या भुरग्यांक बचाव करया, भुरग्यांक आत्मीक तरान वाडवळ दिवंक प्रयत्न करा. एक वर्साक खंय म्हणी एक रेतीरेक धाडचे बरी त्या भुरग्यांक करा, नाजाल्यार ह्या वर्सा मस्तू कामां वयतलीं भुरग्यांची. जायतीं कामां तले क्रायसीस येतले ह्या वर्सा, जायतीं कामां चलतलीं, जायती पिडा शिडा संवसारांत घालतले आनी जायतें कितें खोटेपण चलती आसा, कितें पुरा लोकांक लागड करचें म्हणून सैतानान प्लॅन केल्लें आसा. देखून आमकां नाश करूंक सकूंक कित्याक आमकां नासाक वरच्या वाटेर व्हरूंक तो हरी प्रयत्न करता. पूण जेजू आमच्या संगत आसल्यार ताचे निसांतान जातलें, ताची वाट आमचे थंय येनातले बरी, ताणें आमकां हात बोट लायनातले बरी. देव आमकां राखून व्हरतलो. जोआंचें पयलें पत्र 5 अध्याय 18वें वाक्य सांगता. 1 John chapter 5 verse 18 अशें आमकां देवाच्या उतारेक आयकोंक मेळटा. 1 John chapter 5 verse 18. देवाचो भुरगो पाताक करिना देवाचो आमी भुरगो जाणाव. पाताक करिना म्हणून आमी जाणाव. देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हणून आमी जाणाव. देवाचो भुरगो कोणी पाताक, आमी देवाचो भुरगो म्हूण सांगता, पूण पाताक करता, पूण देवाचो जायना न्ही आमी, कशें जावचें. जो पाताक करता तो देवसारसो उदल तुमी आयकले देवाचे उतार. जो कोण पाताक करता तो देवसारसो, पाताक करना तो देवाचो भुरगो. देवाचो भुरगो बिलकुल पाताक करिना. कित्याक कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. देवसार ताका हात सयत लायना. देवसार ताका हात सयत लायना. जर पाताक आसल्यार मात्र मोगाच्या भावानी आनी देवसाराक पदवी आसा म्हजे वयर तुजे वयर. जर आमी पातकां रायत जाता जाल्यार एक एकल्यांच्या जिवितांत पाताक घडटा, त्याच वेळार ते भक्साने मागल्यार आनी आमकां एक पावट मेळ्ळ्या वर, आमकां अवकाश मेळ्ळ्या वर, एक सुटोबाय कुमसार जाल्यार देवसाराक आमचे वयर कांय पदवी ना. आमी बेश्टें तरी देवसाराक हायलायट करचें. देवसाराक हायलायट करनाका तुमच्या जिवितांत, जेजूक हायलायट करा. देवसार कांय करूंक शकना. जर आमी नितळ आसा, निर्मळ आसा, पवित्र आसा, तर आमकां हात बोट लावंक शकना तो. जर देवाच्या सक्तीन आमी आसां जाल्यार, जर आमी पाताक करता जाल्यार, वायट करता जाल्यार, पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां त्या प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार देवसाराक आमचे वयर पदवी आसा, तो हात लायता आमकां. देखून मगच्या भावानी भयणी ह्यो संगती आमच्या गमनांत दवरया. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत, माथेवाच्या वांजेलांत 12वा अध्याय थंय आमी वाचयेत 42 to 45. तशें आसतना सुदेवांच्या जडतेच्या दिसा आतां आमी माथेव वय आतां आमी वाचलें तेंत जडतेच्या. आमी आतां 1 John chapter 2 verse 1 John chapter 2 verse 12 and 13. ल्हान भुरग्यानो जेजूचे नांवी तुमची पातकां बक्षल्यान देखून हांव तुमकां बरयता. पळय, ल्हान भुरग्यानो जेजूचे नांवी तुमची पातकां बक्षल्यान देखून हांव तुमकां बरयता. ल्हान भुरग्यानो तुमची पातकां हर एकल्या बावतिस्मा मारिफात, तुमी केल्ल्या सक्रामेंता मारिफात, कुंभारा मारिफात पातकां आमची बक्षिता. जेजू हर एक वेळार आमची पातकां तो बक्षिता. देखून तो जो म्हणटा हांव तुमकां बरयता. बापायनो आरंभातावन असलेल्या तुम्ही वळखून जाणात. आरंभातावन सरस्वर देव असलेलो बापायनो तुम्ही वळखून जाणात. देखून हांव तुमकां बरयता. तरणाट्यानो सैतानाचेर तुम्ही जैत वेला. देखून सैतानाचेर तुम्ही जैत वेल्ले तरणाटे. आज आमी मस्त आमकां YFC यूथ युनायटेड फॉर क्रायस्ट आनी आमकां जिजस यूथ आनी आमकां जायते यूथाचे पंगड आसा. त्या पंगडांनी आमी जर आमचे यूथ आमची भुरगीं जॉयन जाता जाल्यार ते खंडी जावन वायटाचेर ते जैत व्हरतले. आनी तरणाट्यान सैतानाचेर तुमी जैत वेलां. देखून हांव तुमकां बरयता म्हणटा. देखून हर एकल्या पळया ल्हान भुरग्यांक, बापायांक, आवयांक, भावांक, भयणींक आनी प्रत्येक जावन तरणाट्यांक सयत देवान दिल्ली सोडवण जावन आसा ही. तो आमची पातकां वळखून काण गेल्यार तो आमकां बक्षिता. आमकां एक बरें मन आसा जे पातकां वळखून काण घेवची. आमकां एक मन आसा जे सुटावे कुमसार जावची. कितलो लोक आज कितल्या वर्सांनी कुमसार जायनासतना आसात. कितले फावटी आमी कावन्सिलींग करतना जायते जण आमकां मेळटात 30 years, 35 years, 40 years कुमसार जायनासतना जियोचे कितले जण आसात. आमी रितीर करूंक येता आसतना, रितीर दिवंक येता आसतना थंय कावन्सिलिंगां मेळटात कितले जण.
आमी तक्षण आमी खेदाळे आमी कित्याक म्हळ्यार आमी खंय आमी प्रोक्लेमेशनां घेतना खंय आमी देवाची उतर परगट करता याजक आमचे सांगत आसतात आनी तांचे इमिडिएट तांकां कुंभसाराचो सक्रामेंत दितात इमिडिएट कुंभसाराचो जेन्ना कुंभसाराचो सक्रामेंत तुमी काण गेले देवसाराची पदवी निसंतावन जावन गेली त्या कुंभसाराच्या सक्रामेंताक इतलो पावर आसा इतली सकत आसा जेन्ना आमी देवा कडेन बक्षाने मागता सैतानाक आमचे वयर अधिकार ना देखून ह्यो संगती सांग बोला ल्हान भुरग्यांनो जेजूचे नांव तुमची पातकां बक्षल्यात देखून तो आमकां बरयता बापायानो आरंभात हांव तुमी आसलेल्या सर्वेस्पर देवाक तुमी जाणात देखून हांव तुमकां बरयता तरणाट्यानो सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयता आज कितली आमची भुरगीं सैतानाचेर जैत वेल्ली आसात आज कशीं जियेतात आमची तरणाटी आमची युवसाना देखून आमकां अर्येतल्या प्रत्येक जावन ह्या वर्सूय आमी भुरग्यां खातीर समर्पण करून दिल्लें परचे दिसा 4 तारखेर आमच्या बिस्पान मंगळूरच्या बिस्पान तें उक्तावण केल्लें आसा आमच्या मंगळूर दियेसीजींत भुरग्यांचें वरस म्हणून आनी संदेश दिल्लोय आसा भुरग्यांक कितें जालें प्रॉब्लेम आसात कितें पुराय येतले देखून भुरग्यांक आमी देवाच्या पांया तळा हाडूंक प्रयत्न करीचे हें आवय बापायचें कर्तव्य आनी आमी प्रत्येक जाण ओल लायता आसतना पोदन मदीं ते दीस वाद धरूंक आसतात मागीर तीं खंय येतात आमगे येना तांकां एक गायडन्स दिवंक तांकां आमी ताच्या माथ्या वयर हात दवरल्या उपरांत त्या भुरग्यांक भावार्थांत वाडोवंक पोदन मदनचें आवय बापायचें कर्तव्य आसा तें आमी करता आमगे कॅरेक्टरान संवसारांत जाय जाल्लें सगळें आमच्या भुरग्यांक दिता पूण आत्मीक तरान कितें जाय जालें तेंत आमी दिना देखून आज आमचीं भुरगीं थोडीं कस्तान पडल्यात अनवरांत पडल्यात पिडेशिडेन पडल्यात निरासपणांत आसात चलवणेंत आसात आनी जायते कामान आसतना कितलोगी भुरगीं आज युवसाना कामान आसतना आसात हाका कारण कितें हाका आमी देवाक दुसोवंक जायना हाका देवाक दुसोवंक जायना देवान करचीं पुरा कामां ऑलरेडी करून जाल्यांत आनी ती आमी रिसीव करनासतना रावुल्ल्यान ती म्हज्या आनी तुज्या प्रॉब्लेम सोड न्हू देवाक आमी दुसोवंक खंयच्याय रितीनी जायना देखून कोरिंथकाराचें पयलें पत्र सांगता 1 Corinthians chapter 3 verse 9 chapter 3 verse 9 तेंत उडल सांगलेली उतरां परत पळय उडा आसा करता सरेस्पर देव आमी सर देवाचे सेवेंत वावराडी आमी ताचें शेत आनी ताचें शेत आमी ताचेंच बांदप आनी ताचेंच बांदप आमी ताचेंच शेत आमी ताचेंच बांदप आनी देवाच्या सेवेंत आमी वावराडी आमी एकामेकाक वावर करूंक आसा आमी एकामेकाक सांगात दिवंक आसा एकल्या कुटुंबांत प्रॉब्लेम जाताना आनी एका कुटुंबांत दिशीन पळोवचें न्ही एकल्या भावाक प्रॉब्लेम जाताना आनी एकल्या भावान आसूं दी तो वचो न्ही म्हूण सांगचें न्ही आमी एकल्यानी लॅक दिवंक आसतले जर एका भावाक प्रॉब्लेम जाताना सगळ्या कुटुंबाक प्रॉब्लेम जाले त्या भावाक कशें म्हणी भायर काडूंक प्रयत्न करीचे आमी ह्या वर्सा मगाच्या भावानी भयणी ताच्या विरोध आमी वांटे पांटे आनी काले करून आमी देवा विरोध केल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत ह्या वर्सा मस्त समस्येचें जावंक पावतलें मगाच्या भावानी भयणी देखून पळया एक उतर आमी पळया परमेश्वरांत एस्तेराचो ग्रंथ तुमी वाचा एस्तेराच्या ग्रंथांत जायते बऱ्यो संगती आमी आयकूंक मेळटा एस्तेराच्या जिवितांत एस्तेर chapter 4 verse 16 अशें सांगता chapter 4 verse 16 अशें सांगता पळया वस chapter 4 verse 16 एस्तेर वस आणि सुशांत असलेल्या सर जुदेवांक एकठांय कर सुजान म्हणल्या गांवांत सगळे जुदेव आसले थंय आनी जुदेवांक जुशी मारूंक म्हणून आमान हांगा रायाची पदवी काडून सिलमान सगळ्यांत परगट करता जुदेवांक नाश करीचे म्हणून जुदेव मोर्देकाय आसलो थंय मोर्देकायचे पसकें तूं एस्तेर जावन आसा आनी एस्तेर राणी जावंक पावता मोर्देकाय मारिफातत आनी थंय तसो मेन मनीस आसता आमान आनी आमान जुदेवांक नाश करीचे म्हणून चिंता पाडटा आनी तें सगळें लेटर बरोवन राया कडेन परमिशन काण घेता आनी रायाची मुदयेची मोर मारून सगळ्यान परगट करता ते दाळा मोर्देकाय एस्तेराक आपोवन सांगता उल्यो संगती म्हणून ते दाळा पळया कितें करता एस्तेर कितें करता सुजांत आसलेल्या सोर जुदेवांक एकठांय कर म्हजे तर्फेन तुमी सुमेस्त उपास करा म्हजे तर्फेन कित्याक एस्तेर राया कडच्यान वसोंक आसा रायान आपयल्या करीत एस्तेर राणयेन ताच्या मुखार वसोंक ना तो जर दांडो ताका जागे जाल्यार ताका तेन्ना दिशी मारतात देखून हे पुरा रायाचें मन बदलीचें रायाचें मन देवान कितें बदलिल्यार मात्र एस्तेर थंय वसोंक शकता
आनी देखून सगळ्या सुदेव लोकांक सांग मर्दकायक सांगता वचून तांकां उपास मागणें कर म्हजे खातीर एस्तेरा खातीर कितें एस्तेर मेळीन थंय एस्तेरा खातीर उपास कर. आज मोगच्या भावानी बहिणी आमी हर एकली आमच्या कोण आमकां लिडर्स आसात कोण आमचे याजक आसात तांचे खातीर मागोंक आज आमकां उलो दिता पळया. त्या याजका मारिफाती फिरगस बचाव जाता. त्या याजकान सारक्या रितीन देवाचे उतार परगट केल्यार सारक्या रितीन आत्मीक तळान त्या मनशांक कितें जाय तें ताणें दिल्यार मात्र ती फिरगस बचाव जाता. देखून त्या याजका खातीर जर खंयच्या एका तुमी ग्रुपांत आसत जाल्यार त्या ग्रुपाच्या एका लिडरा खातीर तुम्ही मागोंक हांगा उलो दिता पळया. थंय मुखार सांगता पळया दीस पर्यंत दीस आनी रात कांयच खायनाकात. दीस आनी रात कांयच खायनाकात. वा पियेनाकात. पियेनाकात खंयची पळया वॉटर फास्टिंग ना वॉटर जिवितांत आनी 3 दीस 3 राती खंयचे कान खावंक ना उदक सयत पियोंक ना. हांव आनी म्हज्यो साकरणी तेच बरी उपास करतले. तेय म्हणटा हांव आनी म्हजे साखरणी हांव तेच बरी उपास करतले. तुमी करतले बरीच असली तयाराय करून असली तयाराय करून हांव कायद्या विरोध रायाशी वेतेली. कायद्याक विरोध वेता. कायद्याक विरोध वचून राया कडच्यान वचत जेता न्हय. कायदो असो आसा की रायान आपयले शिवाय राणयेन ताचेर वचूंक ना. देखून कायद्याक विरोध हांव येता. हांवें मरोंक जाय तर हांव मरतलें. हांव मरोंक इस्रायल परजे खातीर हांव मरोंक जाय आसल्यार आज मरतली. आज आमी आमच्या क्रिस्तांव समर्थेंत आमकां कश्ट येताना अनवर येताना आमकां प्रॉब्लेम्स येताना कोण आमचे सांगात आसात. आज एकल्याक वायट जाल्यार आनी एकलो आसता बरें जालें जाल्लें म्हणून अवले परिस्थिती आमच्या जिवितांत आसात. देखून आज आमी आमच्या पवित्र सभे खातीर मागोंक देव आपणे दिता. आमच्या कोण तुमचो लिडर आसा सांग पुरो तो तिरगसो तुमचो याजक सांग पुरो तुमच्या ग्रुपाचो लिडर कोण आसा ताचे खातीर मागाचे. कित्याक देवाचे उतार ती परगट करता आसतना आमच्या देखून आमी एकवटीत जायचे. मोगाच्या भावानी भयणी एकवटीत जायचे. आमी हर एक वाड्याकार आमी एकवटीत जायचे. हर एक फिरगसकार आमी एकवटीत जायचे. एकल्यान पळोवन आनी एकल्याक पळयनातले बरी तशें करूंक जायना. तशें करूंक जायना. एकवटीत जायचे. आमी सगळीं एकच आत्म्या थंय पवित्र स्थान घेतलेली. एकूच क्रिस्ताक आमी सेवता. एकच बाप आमकां सगळं एकच. तर तुजो देव दुसरो न्हय म्हजो देव दुसरो न्हय. तुवें पवित्र स्थान केल्लें दुसऱ्या खंयच्या संगतीनी न्हय. हांवें आनी तुवें पवित्र स्थान घेतलेलें पवित्र आत्मा मारिफात. पवित्र आत्मोंत तसो घडणार जावन आसा. पवित्र आत्म्या मारिफात आमी बावतिस्म घेतलेलो. पवित्र आत्मोंत सर्वस्व जावन आमच्या जिवितांत आतां संवसार चलयता तो पवित्र आत्मो. कित्याक आमी बापा थंय पुता थंय पवित्र आत्म्या थंय एक जावन आसा. जे हांव मरोंक जाल्यार हांव मरतलें म्हणटा. थंयत आमी वाचया 2 कोरिंथियन्स 2 तिमोथी दुसरो अध्याय 2 तिमोथी 3 to 5. 2 तिमोथी chapter 4 verses 3 and 4. मनीस खरे शिकवणे उपजोवचो काळ येतलो. पळय खरे शिकवणेक आज हूक घातात मनीस. पळयतात की तुमी खरेसो तुमकां कान बुलोवच्यो कशे आसात तुका संतोश भरीत करचे तें मात्र देवाचें उतर आयकोंक आमी धांवता. आज खरी शिकवण आमकां नाका. आज तो उगोवचो काळ येतलो. ऑलरेडी आयला तो. आतां येते आसा. ह्या वर्सा आनीक चड जातलो तो. तवळ आपणाच्या वडण्यांक लब्धवन कान खुशी करतल्या शिकवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमा करतले. पळय कोण पुरा कान खुशी करतात तांकां लोक हारी हारीन येतात. लोक कान खुशी करतात. हे पटी पळया ह्या वर्साचे थोडे गणितां थोड्यांनी सांगलेलीं आसात. प्रॉस्परिटी गॉस्पल मात्र सांगलात. कितें कश्ट येतले कितें अनवराचे ताका तयाराय करचे कोणी नात आजकाल. मोगाच्या भावानी भयणी पूण पयस सभा आमकां तयाराय करूंक सांगता. कश्ट येतले अनवर येतले पिडाशिडा येतले निराशपण येतले आनी जायते अनावता अनवर ह्या वर्सा घडतली. पूण तुमी देवा सांगता आसता जे देवाच्या बोलतोय पळया सताक आपले कान ते बरे करतले. सत खंय परगट जाता ते जाल्यार थंय लोक ना तांचे कान बरे करतले. आनी काल्पनीक काणयांक पुराणांक ते परततले. पूण तूं सर संगतीनी जागृत राव. चोर संगतीनी तूं जागृत राव. ह्या वर्सा 2026 चोर संगतीनी जागृत राव. ओले पुरा शिकोवणी आयकोन ते कान बुलोवच्या खातीर वचनाकात. थंय सारकें समजून कान घे म्हणटा. पूण चोर संगतीनी तूं जागृत राव. कष्टामध्ये सोसणी कायदाकय कष्ट आसतले कष्टामध्ये तूं सोसणी कायदाकय. सुवार्ता गाजोवंक वावर. तूं सुवार्ता गाजोवंक वावर. तुझे मणयारपण चलय. तुका कले मणयारपण दिलां. जावंक पुरो तुज्या कुटुंबांत तुवें वडील जावन आसाय तें एक मणयारपण. जावं तुज्या कुटुंबांत एक तूं पतीन जावन या आवय जावन आसाय तें मणयारपण.
जावं तुज्या कुटुंबांत तूं तरणाटो भुरगो जावं तरणाटें भुरगें जावन आसाय जाल्यार तें एक तुका मनियारपण तुजी सत्रायन तुजें सांबाळ कर म्हणटा. पूण सोर संगतींनी तूं जागृत राव ह्या वर्सा. कस्तामध्ये सोंसणीकाय दाखय. सुवार्ता गाजोवंक वावूर, सुवार्ता गाजोवंक वावूर. जेजू विशयांत परगट कर. कोणी एक दिसाक एटलिस्ट एका मनशाक तरी जेजू विशयांत सांगोंक प्रयत्न कर. खंय मरी तुका जायते अवकाश देव दिता. तुज्या पांया तळा अन्न घालता अवकाश. जायते फावटी आमकां ह्या संवसारांत मेतेर जावन आसलेल्यांक हे पुरो अवकाश दिसूंक वता दिसांत. पूण आत्मीक तरान आमी वाडवळ आसल्या जाल्यार हे पुरो अवकाश आमी खंडीत आमच्या जिवितांत काण घेता आनी तो उपयोग करता. देखून प्रत्येक जावन तुजें मनियारपण चलय. तुका कळ्ळें मनियारपण दिलां तें मनियारपण तूं चलय. जर तुज्या ग्रुपांत तूं वावर करताय जाल्यार त्या ग्रुपांत तुजें मनियारपण चलय. त्या ग्रुपा खातीर माग. कोणी आमचे म्हळ्यार सोरू ग्रूप आमी आज पवित्र सभेच्या अंधर कोण आसात, अंधर कोण जियेतात तांच्या खातीर तूं माग. सुवार्ता परगट करता हर एकल्या खातीर माग. पवित्र सभे भायर आसा जाल्यार पवित्र पुस्तक तें परगट करता जाल्यार जेजूच्यो सुवार्ता परगट करता जाल्यार ते कोणी आमचे विरोधी न्हय म्हणटा पवित्र पुस्तक. जेजू तूं सांगता ते आमचे विरोधी न्हय, तांकां तुमी आडय नाकात म्हणटा. ते करून दी, सुवार्ता परगट करून दी. देखून खंयच्याय आमी प्रत्येक जावन प्रवाद्या विरोध उलोवचें नाका, यंजका विरोध उलोवचें नाका, धर्मिका विशयांत उलोवचें नाका. आमी क्रिस्तांव विशयांत उलया. आमकां क्रिस्तांव विशयांत उलोवचें सोडल्यार दुसरें खंयचेंय नाका. आज आमकां ह्या वर्सा आमी ह्यो सर संगती हातीन घेवया आनी खंडीत जावन हें वर्स आमकां आमच्या जिवितांत सुफळ जावं दी. आमचे वयर आमचे कश्ट अनवर सगळे ते आमकां फूड करूंक जाय, सकत मेळों दी आनी ते आमचे तावन पळापळ घेवन दी. आनी सुमी आमचे संगत आसा जाल्यार तो सुमी ह्या सगळ्या समस्यांतल्यान आमकां भायर काडटलो आनी आमकां नवें जिविताच्या वाटेन तो चलोवन व्हरतलो. ताची कृपा आनी सांगात सदांच आमचे संगत आसूं दी. देखून चड आनी चड आमी मागण्यांत फुडें सरया. आमी मागोवंक शिकया. हेरांचे मागणे आयकुच्या बदलाक आमी मागोवंक शिकया आनी त्या मागण्याक आमी मेतेर जावन जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ह्या संवसारांत परगट करूंक जाय. कृपा आदार सुमया लागीं आमी मागया. तुमकां समेस्तांक बरो वर्स, नवें वर्स 2026 बरें वर्स तुमकां मागता. आमकां समेस्तांक सगळें देव बरेंत करूं दी आनी सगळ्यांक बरेंत जावं दी म्हण मागता.